तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली. गणपती दर्शन दिसना गणपती. आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. गुड मॉर्निंग. तर आयज आसा थर्सडे, ब्रेस्तार आयज आणि सकाळची 10 जाल रे हांगाच. सो सकाळची 10 जाली आणि आम्ही डॉक्टराकडे वचपा भायर सरल्या. तर मडगांव वयता, म्हळ्यार जनरल रुटीन चेकअप जे असता पळय ते रुटीन चेकअप आसा. सो ताका लागून डॉक्टराकडे वयता. 10 जाली काय म्हण हेकाच लागून म्हणटा. एक्चुअली म्हागेलो असो आशिल्लो टायम 10:30 म्हटल्यार तरी मडगांव पावतली आमी अशें म्हणून. घरा कडल्यान भायर सरलेली 9 सुमार. मागीर काणकोण गेली ब्रेकफास्ट करपा लागून. घरा कडेन आनी कांय करूं नासलें सकाळ फुडें उठून. सो हो म्हणपा लागलो वयता आनी भायर च्या पिवन या अशें म्हणून. सो ताका लागून भायर च्या पिवपाक बी गेली आनी कोस्टलाक च्या पिवपाक गेली ना आमगे अर्दवर खंयच वचना. तरी आयज कोण मेवना उलोवपाक. ना जाल्यार हेका जाप कर तेका जाप कर. 15 मिनटां तरी थंय वयता आमगेली. तोंड नासला आनी चड टायम वयता. हय आनी तो बी नाशिल्लो आयज बडबडो. तो बी नाशिल्लो आनी ते बी बिजी आशिल्ले. सो ताका लागून चड टायम गेलो ना. पण 10 जाली 9 सुमार सारकी आमी घरा कडल्यान भायर सरलेली. सो आतां घाटार आसा, करमल घाटार. तर 10 जाली न्ही, 11 साडे 11 म्हटल्यार बी पावतली. कशें ट्रॅफिक आसता पळय त्या प्रमाणे. पण आयज अशें इतलें ट्रॅफिक ना सद्याक तरी रोडार. सो रुटीन चेकअप आसा आयज. आपयल्लें तेणी आमकां. एक्चुअली काल आपयल्लें, बट काल ते म्हाका हेजे बेबी शावराचे रिच्युअल्स बी करपाचे आशिल्ले न्ही, ताका लागून हांव काल वचूना, आयज वता. सो पळोवया आतां थंय गेलें की ना. लेट पावलें की ना हा लेट हें जाता थंय. म्हळ्यार अपॉयंटमेंट बी आसा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वाचें तशें तेंचें. सो ताका लागून कितें जाता, बेगीन वचून बसलें न्ही मातशें बेगीन मेळटा. आनी मागीर जर तर तिका ओटी बीन कितें आसा न्ही जाल्यार मागीर खूब वेट करपा पडटा दनपार 1-2 म्हटल्यार बीन. सो बेगीन वचून केलें न्ही जाल्यार बेगीन करून ती ओटीक बी वयता. नाजाल्यार एकदां ओटी गेली जाल्यार मागीर सामको लेट. तर पळोवया आयज कशें कितें जाता तें. आनी आमकां मोस्टली अशें आसता की ओटी आसताच तिका डॉक्टराक न्ही रे. मोस्ट ऑफ द टायम अशें जाता जेन्ना आमी अशी करून लेट बी वता पळय ओटी आसताच तिका. सो चलो आतां सद्याक तरी घाटार आसा. मडगांव पावले की मागीर मेळटा. एक्चुअली म्हाजो आयज खूब कितें प्लॅन आसा. फूल डे असो प्लॅन आसा. हांगा वचपाचें, थंय वचपाचें, हें करपाचें, तें करपाचें सगळें. सो मागीर कशें कितें जाता पॉसिबल तें तुमच्या वांगडा शेअर करता. म्हाका मातशें आयज मडगांव बी शॉपिंगाचें काम आशिल्लें. आतां डॉक्टर कसो मेळटा आनी आमी थंयच्यान कशी भायर सरता हॉस्पिटलांतल्यान तेजेर डिपेंड आसा. ओके सो चलो मडगांव पावतकीर मागीर मेळटा तुमकां. बाय म्हणटा. बाय. वत बी आयज सामकें आसा. पावस ना. जेन्ना पळय आमी घरा कडेन आसता पळय तेन्ना भरपूर पावस पडटा आनी अशें करून खंय वयता पळय तेन्ना वताचो रखरख न्ही रे. तेन्ना पावस पडत ना, बेजार येता अशें करून वत येतकीर मागीर. सो चलो पळय मडगांव पावतकीर मेळटा मागीर. सो आमी न्ही फायनली कितलो टायम जालो रे, 11 जाली, मडगांव पावली. तर फातोडा एरियान आसा सद्याक तरी. आनीक हॉस्पिटलांक वचून आयली. डॉक्टर ओटी आसा. सो म्हटलें मातशें जुडियोन वचून या. एक्चुअली म्हाका जुडियोन मागीर वचपाचेंच आशिल्लें. सो डॉक्टराक टायम आसा न्ही म्हणून म्हटलें मागीर आनी दनपार बारा वयले भोंवपाक नाका न्ही. आतां सद्याक जुडियो वता. जशें की तुमकां हांवें सांगलें पळय न्हू, डॉक्टर मोस्टली आसा. आमी येता पळय तेन्ना ओटी बी आसता चड असो. म्हणल्यार कशें खबर आहा, पयलीं स्टार्टींग अशें आसनाशिल्लें. आतां हाल्ली चडूच अशें आमी येता त्या दिसा ओटी आसताच डॉक्टर. सो ते सिस्टर सांगपाक लागले ओटी आसा म्हणून. तर वरभर लागतलें अशें म्हणून. तर म्हटलें हेका मागीर आमी डॉक्टराक मेळून जातकीर वचपाची तशिल्ली न्ही. सो पयलीं म्हटलें हेका जुडियो वचून येया. डॉक्टराक एक वरभर बसून कितें करतली न्हू ताका लागून. सो आतां जुडियोन वता. म्हाका मातशे 2 ड्रेसीस जे आसा पळय ते पळोवपाक जाय. पळयता आनी मागीर हें करता. अशें लेफ्टा ना जुडियोन पावतकीर कितें घेता तें, कितें आसा तें पयलीं पळोवपाक जाय, मागीर कितें घेता तें. ओके चलो. भायर न्ही असले वत आसा, रखरखीत वत आसा. आमच्या थंय सकाळी फुडें बी पावस पडटालो आनी आमी येयल्या तेन्ना बी काळोख करून अशें आशिल्लो, मागीर दमटी अशी. काल फुल्ल डे तशेंच आशिल्लें. बट हांगसर पावता म्हटल्यार काणकोण क्रॉस करतकीर न्ही पळय जाल्यार रखरखीत वत सारकें सगळ्या वाटेच्यान. अशें दिसच ना पावसाचो सिजन असो. सगळ्याक वत आसा.
ओपन ना ते शर्ट अशें जाय आशिल्लें म्हाका. For sale, $2.99. ते दनपारच्यानी आता 1:45 सुमार जाले. डॉक्टराकडे वचून आयली, झुडिओ वचून आयली आणि झुडिओक आमकां काय मेळुना. आमकां न्ही, म्हाका मना सारकें कांयच मेळुना. कपडे म्हण कितें म्हण. सेल चालू आसा झुडिओक आयच्यानच खंय आणि आमी सारके त्याच टायमार पावली. आणि अशें करून न्ही सेल बी चालू आसता पळय तेन्ना केन्ना मना सारकें मेळना. सो जे कडेन सेल चालू आसता पळय तेन्ना हांव केन्नाच वचना. एक्चुअली म्हाका काल मेसेज आयिल्ली बट म्हाका याद ना आयज सेल म्हणून, नाल्यार हांव वचत नाशिल्लें. हेणें आपल्याक एक टी शर्ट उबारलें. जेन्ना जेन्ना हांव म्हाका म्हणून शॉपिंगाक वता पळय तेन्ना तेन्ना हो आपणालें कितें तरी उबारताच. हांवें म्हटलेलें आयज मेन्स सेक्शनान नाकात म्हणून वचपाक. बेश्टें पळोवया खंय सेल चालू आसा न्ही आनी कितें कितें उबारलेलें. हांवें नाका तें नाका म्हणून दवरुपा लायला. सो 2 टी शर्टां घेतलां आनी एक हांवें कुर्ता घेतला. सो ओके बरो आशिल्लो असो म्हणून घेतला. तो सेलाचेर नाशिल्लो, नॉर्मल कुर्ता आशिल्लो तो घेतला. आनी वचून येयली डॉक्टरा कडेन हॉस्पिटलान. डॉक्टर बी मेळ्ळे, सगळें चेकअप बीन जालें. आतां नेक्स्ट अपॉयंटमेंटाक तर 1 जावपा येयलें न्ही, 1:45 सुमार जाले. तर म्हटलें जेवन घेवया अशें म्हणून. आनी मागीर म्हाका आनीक मडगांव 2 कामां आसा ती करपाची. सो पयलीं आमी आतां वयता जेवपाक कंदिलांक. पार्किंग मेळ्ळा पुरो इतलेंच. आनी आमगेलें ऑल टायम फेवरेट हांगा मडगांव म्हटल्यार कंदिलीच. आयज हांवें कितें म्हटलें शारदा क्लासिकाक या, नाजाल्यार आनी खंय दुसरे कडेन या म्हटलें. जाल्यार नाका खंय कंदिलांकूच या. खंय पार्किंग ना रे, कंदिलाकच या खंय. सो ताका कंदिलाकच वचपाक जाय. पार्किंग मेळना कंदिलान, स्टील ताका कंदिलानच वचपाक जाय. पण 2 व्हिलर घालून दवरल्या. सो ओके चलो जातली ना जालें मरे. सो ओके पार्किंगाक राव खंय. सो पार्किंगाक पावली आमी. म्हळ्यार पार्किंग मेळ्ळें आमकां फाटल्यान कंदील. हांगा न्ही पार्किंगाकच बेजार अशें म्हणून काय ना. पुरो रे फुटपाथार खंय रे. ओके चलो या. आयज एका पयलींच जेवणाक वचपाचें कंदील. तुका कितें आवडटा रे फकत कंदील? बेस्ट क्वालिटी फूड मेळटा तेमगेले, रिजनेबल प्राइस. खरें जैसी जिसकी सोच. तो हॅपॅर कंदील. ओके चलो वता जेवता बिवता आनी मेळटा मागीर तुमकां. हां 3 नी 4 आसा. हे पळय कितली बारीक ते. गोल्डन फ्लोरोसंट खबर. आनी हो पळय तांबसो आनी ती खणो वेल्ल्यो 2 आसा ती. मस्त नुस्त्या थाली जेता. एक्चुअली म्हाका आयज न्ही श्रावण स्पेशल थाली जाय आशिल्ली. म्हळ्यार आयज थर्सडे न्ही, म्हागेलो वेज म्हणून. म्हाज्या नशिबान पनीर आनी फ्रायड रायस. हां तें बी खरें. म्हणून हांव उगी रावलें. वेज नाका म्हणलें आयज. तुका म्हाका न्ही म्हागेलो ब्रेस्तार. सो हांव वेज जेवता. हेणें फीश थाली घेतली आनी हांवें फ्रायड रायस आनी पनीर. हॅलो गूड इवनिंग. कालचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आयज कंटिन्यू करता. सो काल व्हिडिओ जो आसा पळय घरा कडेन येवन मागीर कंटिन्यू केलोच ना, कित्याक की खूब टायर्ड जालें. सो
सो आयज न्ही आमच्या हांगासर क्लिनिंगाचें काम चालू आसा. म्हटल्यार हांगसर जी झाडां आशिल्ली तुमी पळयल्ली, तुमकां खबर आसा न्ही, सगळ्यो कुंड्यो ज्यो आसा पळय त्यो आशिल्ल्यो हांगा झाडांच्यो, त्यो सगळ्यो काडून घेतल्यो इन सेन्स हेणे काडल्यो. कित्याक की अशें करून न्ही कुंड्याच्या पोंदाक माती जी आसा पळय न्हू ती खूब अशी करून जाल्या. आतां ती खोऱ्यान भरून काडूंक जाय. आनी हें जें हांगासर तण येयलां पळय, अनवॉन्टेड झाडां सगळीं, ती सगळीं न्ही काडून निवळ करपाक जाय. तर हें जें हांगासर चलता पळय न्हू बेबी शॉवराचें प्रिपरेशन, सो क्लिनींग बी सगळें थोडे कडेन आतां पावस ना न्ही, कितें करपाक मेळटा अशें म्हणून करून घेवया म्हणलें हेका. तर ह्यो कुंड्यो काडल्यो, थंय 2 दवरल्या आनी ह्यो बीन आतां हांगासर काडूं जाय. तर तुमकां दाखयल्लें पळय लास्ट टायम सगळें क्लीन केल्लें हांगासर. मागीर वत आनी पावस म्हटल्यार न्ही परत सगळ्यांनी हें हांगासर झाडां किल्ललीं. हें पळयात सगळीं झाडां जीं आसा पळय न्हू परत किल्लल्या. तर हें फाल्यां बीन म्हणलें हेका क्लीन करया, सद्या कुंड्यो काडया थंयच्यो अशें म्हणून. आनी स्टेरकेस जी आसा पळय न्हू ताका बी सगळो शेळो जाल्लो. तर हांवें टूथब्रश घेवन सगळें क्लीन केलें. आनी हेणी कुंड्यो ज्यो आसा पळय त्यो अश्यो करून वयर लायनीन दवरल्यात. तर ह्यो कुंड्यो आतां क्लीन करपाक जाय. एक्चुली हांवें ट्राय करतालें क्लीन करपाक, बट तेन्ना वचना. तांकां उदक मारून फुगोवन मागीर ब्रशान घासून काडपाक जाय. तर ते सगळें फाल्यां करतलें. आतां मच्छर खूब इरिटेट करता. 6:30 जावन गेली. तर हय तेंगे टायम जाली न्ही, ती भायर सरली. आतां आमी भितर वचपाचें एक्चुली, बट आमी आतां भायर येयल्या क्लिनिंगाचें काम सगळें करपाक. तर ह्यो 2 कुंड्यो उरल्या त्यो हांगासर एडजस्ट करून दवरून घेता आनी मागीर सगळें पॅकअप. तर हें मागीर न्ही सगळें हातीन काडपाचें, तें मागीर फाल्यां. ओके, फाल्यां इवनींग पळोवया. आनी आयज बी सकाळच्यान खूब टायर्ड जाली. सकाळच्यान व्हिडिओ कंटिन्यू बी करूना, तें तुमकां मागीर भितर वचून सांगता. आतां हांगासर मच्छर खूब इरिटेट करता. तर भायलें काम जें आसा पळय न्हू क्लिनिंगाचें तें केलें आनी येयली भितर. क्लिनींग इन सेन्स कुंड्यो ज्यो आसा पळय म्हटल्यार झाडां जीं आशिल्लीं पळय ती सगळीं काडून जाग्याच्या इन सेन्स जाग्या वयली काडून सायडीन दवरल्या. म्हणल्यार कशें आतां आंगण जें आसा पळय न्ही तें क्लीन करपाक जाय न्ही, ताका लागून जागो जो आसा पळय तो करपाक जाय. आंगणान भरपूर झाडां आसलेलीं, तुमी तर पळयल्लींच कितल्यो कुंड्यो आनी कितें म्हणून. सो जमणीक लायिल्ली ती आशिल्लीच, बट कुंड्यांनी बी आशिल्ली. सो हो म्हणपाक लागलो काडया अशें म्हणून. हांवें बी म्हटलें हेका काडून घेवया, कित्याक जागो जातलो न्ही अशें म्हणून लोकांक बसपाक बी. आतां घरा कडेन इतली बेबी शॉवराची तयारी म्हणटकीर तुमकां तर कळत आसतलें की बेबी शॉवर जो आसा पळय तो आमचो घरा कडेन आसतलो. म्हणल्यार आमी हॉलान बी करपाना, बारीकसो आमच्या भितरच घरा कडेनूच असो बेबी शॉवर जो आसा पळय तो करतलो. हांगचे थोडेशे नेबर, थोडीशी फॅमिली आनी म्हाज्या ते सायडीक सावड्डेची थोडीशी फॅमिली, अशें करून फॅमिली भितरच न्ही बारीकसो बेबी शॉवर जो आसा पळय तो करतलो. चड मोठो असो घेवन बसचे ना. सो सिंपल तरेन आमच्या भितरच असो. सो म्हटलें घरा कडेनूच करया अशें म्हणून. एक्चुली फाटल्या दिसांनी चिंतलेलें की हॉलान करया बीन असो म्हणून. म्हणल्यार कितें पावस भरपूर कंटिन्यू पडटालो न्ही ताका लागून. बट ह्या दिसांनी मातसो आसोर केला, पावसान वत बी येता. तर मागीर आसूं म्हटलें थोडेशे लोकां भितर न्ही म्हळ्यार आमच्या भितरूच असो हॉलान आनी नाका अशें म्हणून घरा कडेनूच. हो बी म्हणपाक लागलो आसूं सो घरा कडेनूच करया, कशें आसा तशें जाता तशें घरा कडेनूच करया अशें म्हणून थोड्या भितर. सो ओके म्हटलें. तर तेजीच आतां थोडीशी प्रिपरेशन म्हटल्यार कशें आतां तुमकां तर खबरच आसा घरा कडेन कितें फंक्शन म्हणटकीर क्लिनिंगाचें हेजें तेजें काम भरपूर जाता. आनी म्हाज्यान आतां पयलीं सारकें काम जें आसा पळय न्हू खरेंच तर जायना. सो होच थोडें फार कितें क्लिनींग तयारी हें तें करता. हांव एक काम करता आनी बसता, परत दुसरें काम करता बसता. म्हाज्यान आतां काम बीन अशें करून झुबझुबीत करपाक जायना, एकाच पडटा सगळें. सो आसूं म्हटलें पावसान बीन आतां आसोर केला, मातशें कितें कामाक बी हात घालपाक बऱ्या पडटा न्ही ताका लागून. तर बेबी शॉवर आसा केन्ना तर तुमकां कळटलो मागीर नेक्स्ट व्हिडियोन जो आसा तो. आनी क्लिनिंगाचें प्रिपरेशनाचें भरपूर अशें काम आसा करपाचें. म्हटल्यार आतां जो तुमी व्हिडियो पळयता पळय ना हेच्या नंतर बी आमचें काम जें आसा पळय तें भरपूर उरलां. सो हांवें डिसायड केलां की हांव सद्दां सगळे व्हिडियो जे आसा पळय न्हू ते शूट करचें ना. म्हणल्यार डेली क्लिनिंगाचें काम बी जें करता पळय तें शूट करचें ना. कित्याक की क्लिनिंगाचें काम करप प्लस शूट करप घरांतलें रांदपाचें करपाचें आसता जें डेली रुटिनाचें आसता तेवूय बीन आसता. तितून भितर व्हिडियो एडिटींग अपलोडींग सगळें न्ही जायना एक वांगडा. सो मागीर हांव अशें करून मोबायल घेवन बसलें की मागीर हेजेरूच पडटा. सो ताका लागून म्हटलें की आयज थोडेशें जें कितें केलां तेंच दाखोवया अशें म्हणून. आनी मागीर सगळें क्लिनींग जालें, प्रिपरेशन सगळें जालें की ना मागीर सगळे चेंजीस करतकीर तुमकां दाखयता मागीर एक दीस. ओके. आनी मागीर तेच्या नंतर बेबी शॉवराचो व्हिडियो जो आसा पळय तो तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. ओके.
सो आतां सगळें भायलें केलां, घरातलें आसा थोडें क्लिनिंगाचें काम बीन, सो तें बी मागीर करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ की कशें कशें कितें कितें चेंजीस केला आनी कशें कितें करपाचें तें. ओके, सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. जर तर तुम्ही कोणी चॅनलाचे नवे आसा किंवा चॅनल अजून सबस्क्राईब करू ना तर चॅनल बी सबस्क्राईब करा. चलात मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.